बांबोळे मेडिकला कुशीचे गाडे रस्तो रुंद करताना काडटले म्हूण एफिडेविट दिवंक तयार आशिल्ल्या गाडेकारांकूच लायटीचें कनेक्शन मेळटलें। बांबोळे जीएमसी मुखार हायवेक तेंकून आशिल्ले कांय गाडे सरकारान मोडिल्ले। उरिल्ल्यांची 3 म्हयने फाटीं लायट काडिल्ली। उपमुख्यमंत्री, मामलेदार आनी थळाव्या आमदारान पळोवणी केल्या उपरांत हो तांकां अटीचेर लायट दिवपाचो निर्णय जाला। बांबोळे मेडिकला लागसार आशिल्ले गाडे रस्तो रुंद करतना काडपाक तयार आसात म्हूण बरोवन दिवपाच्या अटीचेर गाडेकारांक लायटीचें कनेक्शन दिवपाक सरकार तयार जाला। उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजा, थंयचो आमदार विष्णू आनी मामलेदारान सुवातेर वचून इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत हो निर्णय घेतलो। हो इश्यू मागीर हांवें सरकार कडेन व्हेलो, सीएमा कडेन उलयलो, सीएमान डेप्युटी सीएमाक डिरेक्ट केलें आनी डेप्युटी सीएमाक हांवें आज येवन सांगलें तुमी पर्सनली हांगा हें करात, नियाळ करा परिस्थितीचो आनी तुमी पर्सनली पळयात आनी इन्स्ट्रक्शन दिया। त्या प्रमाणे सगळ्या खात्याच्या अधिकाऱ्यांक घेवन आज आमी हांगा नियाळ केलो आनी पळयत जाल्यार तांणी दाखयली आपली सगळी हें आसा ती, तांचे कडेन जी लायसन्स सगळी आहा ती लायसन्स तांणी दाखयल्ली आहा। सो डेप्युटी सीएमान ऑर्डर केला की ती सगळी व्हेरीफाय करून सांगला मामलेदाराक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन तेंचे रिस्टोर कर, फक्त जो जागो तांकां जितलो अलॉट केल्लो आहा त्याच जाग्यार तांकां बिझनेस करपाक दिया, एन्क्रोचमेंट करपाक दिवं नाका। 3 म्हयने फाटीं गाड्यांच्या लायटीचें कनेक्शन काडिल्लें। सरकारान घाल्ले अटी मुखार पर्याय नाशिल्ल्यान गाडेकारांनी अट मान्य केल्या। पूण फुडें फाटीं रस्त्याक लागून गाडे काडलेच जाल्यार पोटाचें कितें हो प्रश्न आसाच। 3 महिने झाले लायट काडल्यार, 3 महिन्यांनी आमी सद्दां सराच्या फुड्यान येतली, वाघ सराच्या फुड्यान। 3 महिन्यांनी आयज डिसिजन जाला कितें येवन पळोवपाचें म्हणून सर, आनी आयज सगळे जाण येवन पळोवन गेला आनी डिसिजन घेतला कितें तांकां लायट दिवची म्हणून। तेणी सांगला अंडरटेकींग दी म्हणून। रोड जेन्ना व्हडलो करता तेन्ना आमी घरा वचपाचें, आपलें जें सामान आसा तें घेवन। मागीर आमी आतां समज तर आमी आतां 20 वर्सां जालीं हांगासर धंदो करता, आमच्या भुरग्यांचें पोट भरता, मागीर आमचे कडेन कांय काम ना, आमची एज जाल्ली आसा, मागीर फुडें आमी कशें करतलीं आपलें घरा गेलीं जाल्यार। कांय म्हयन्या फाटीं सरकारान जीएमसीच्या मुखार हायवेक तेंकून आशिल्ले गाडे काडिल्ले। उरिल्ल्या गाडेकारांक फुडले कांय म्हयने तरी थाकाय मेळ्ळ्या। प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार। कोस्ता ग्राउंडाचो वाद परत सुरू जालो। सोमार सकाळीं बिल्डर मंजुनाथ दुकळेन कोस्ता ग्राउंडाचे सुवातेर डिमार्केशनाचें काम सुरू केल्ल्यान लोकांनी बोवाळ सुरू केलो। कोस्ता ग्राउंड बचाव कमिटीन सुवातेर वचून बोवाळ घालो। वाद वाडचो न्ही म्हूण पुलीसय मदीं पडले। लोकांक हो ग्राउंड आसा तस्सो जाय। बिल्डर म्हणटा बांदकामाची मान्यताय आसा आनी सुवातय ताचीच। विशय तडीक लावंक आतां 10 मेक आतां खंय रक्षा मंत्र्या बरोबर दोनूय वटेच्या लोकांची बसक जातली। कोस्ता ग्राउंडावेलें कन्स्ट्रक्शनाचें प्रकरण सोमारा परत चळावलें। बिल्डर मंजुनाथ दुकळेन त्या ग्राउंडाचेर काम करपाक सुरवात केला म्हूण कळटकच कोस्ता ग्राउंड बचाव कमिटीच्या लोकांनी बोवाळ केलो। प्रकरण चडार पडचें न्हय म्हूण पुलीसय मदीं पडले। लोक ग्राउंड आसा तस्सो दवरचो म्हूण मागतात। बिल्डराक आमी सांगला तो म्हणटा आपण डिमार्केशन करून घेता, आमी तूं करून घे आनी आमचे आतां तशें कर, तुगेलें काम तुवें कॉमेस करपाक जायना, खाली मार्किंग तुगेलें करून तो म्हणटा आपण मदीं म्हणटा झाड मारतात, मदीं म्हणटा आपण ते पोत्रे हाडून घालतात, आमी तूं कांयच करपाक मेळपाना। जे पळय आमचे ग्राउंडाक काम पयलीं जायना, काम परेकरा पासून सांगलें म्हणून सगळ्यांक पयलीं ग्राउंडाचें काम पयलीं कॉमेस जावपाक जाय आनी मागीर तेगेलें कन्स्ट्रक्शन जावपाक जाय। पूण तो आतां थिंगा पुलिसां फुडल्यान एक पलटी मारीत रावता। सो आमी आतां ताका सांगलां आमची पास स्पिडार जालें, ताका सांगलां तुका जाय तें कर आनी आमी आतां म्हणलें ओगी रावपाक तूं पोतून तूं पोत्रे बी काडलेले म्हणल्यार हाडपाक तुका मेळपाना थिंगा। कोस्ता ग्राउंडाची सुवात आपली, ते सुवातीर बांदकाम करपाची मान्यताय आशिल्ल्यान आपल्याक बांदकाम करपाक दिवचें म्हूण बिल्डराचो आर्ग्युमेंट। हांव 10 तारीख म्हणसर रावतलो, 10 तारखेक कितें पळय डिफेन्स मिनिस्टर सांगता त्या प्रमाणे करूं। सांगपाचें काय ना, डॉक्युमेंट इज रेडी, हेज टू बी सायन, कळ्ळें। सो 10 तारखेक जाता जाल्यार बरें जालें, ना जाल्यार देन आय हॅव टू लिगली गो एड वीथ माय थिंग्स। आय हॅव टू टेक लिगल ओपिनियन। आय हॅव गॉट ऑल द रिक्वायर्ड परमिशन्स, डॉक्युमेंट्स इन माय फेवर। आय हॅव गॉट पॉवर ऑफ एटर्नी from first hand company. I've got agreement for sale against payment. I've got all the required documents required. हो प्रस्न सोडोवंक बिल्डर आनी कोस्ता ग्राउंड समितीची एकठांय बसका घेवपाचें थारला। रक्षा मंत्री पर्रीकाराच्या हजेरेंत खंय ही बसका 10 मेक पणजे जातली। लोकल लोक बिल्डराक अपोज करपाक लागले, सो मिटींग घेतले आनी ठरयलां की ऑन 10th अगेन देर वील बी अ मिटींग फॉर सम सोल्युशन। पण पत्रे बित्रे आतां घालता म्हणून कितें सांगिल्लें खंय त्या बिल्डराक सांगून ही हॅज एग्रीड नॉट टू गो वाईड। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। आमदार प्रमोद सावंत पालिकेच्या कामाक हातभार लावपाचो सोडून आडायता। साखळेच्या कामाचो प्लान आमदारान खंय घर बसून थारायला।
फाटल्या 2 वर्सांत 7 मुख्याधिकारी जाले, एकूय टिकना. पालिकेन 2 वर्सांत हजारभर थारावय घेतल्यात, पूण मुख्याधिकारी टिकनाशिल्ल्यान कामां जावंक पावनात. पालिकेचे प्रस्न जर सरकारांक तडीक लायले ना जाल्यार उपासाक बसपाची शिटकावणी नगरसेवकांनी दिल्या. साखळेचो आमदार खंय पालिकेन नाका आशिल्लें राजकारण करता. पालिकेच्या प्रत्येक बसकेचे आपोवणे आमदाराक पावता, पूण एकाय बसकेक तो पाविल्लो ना. ताका पालिकेचे पडिल्लेच ना म्हूण नगराध्यक्ष उलयलो. गेल्या 2 वर्सांत जवळ जवळ 7 चीफ ऑफिसर ट्रान्सफर जाल्ले आहा. म्युनिसिपालिटी चलोवपाची कशी? गेल्या 2 वर्सांनी आमी सगळ्यांनी मेळून जवळ जवळ 1000 ठराव घेतलेले आसा. ते एक्झिक्यूट करपाचें काम चीफ ऑफिसरांचें. चीफ ऑफिसरान अजून पर्यंत खंयचेच चीफ ऑफिसरांनी खंयचीच पावलां मारूंक ना. तांकां टायमूच मेळना. कित्याक 1 वरा भितर ते फायली स्टडी करतले, फायली सायन मारतले काय ते पॉलिसी डिसिजन एक्झिक्यूट करतले. गव्हर्मेंटाक शिटकावणी दिता की 8 दिसा टायम दिता. आमकां 8 दिसा भितर आमकां चीफ ऑफिसर अकाउंट आमचे जे मुद्दे आसा ते सॉल्व जायना, आमचे प्रॉब्लेम ग्रीव्हन्सीस कितें आसा म्युनिसिपालिटी ते सॉल्व जायना, आमी उपोशणाक बसतले. ही स्टेप मदली ट्रिटमेंट सांखळी म्युनिसिपालिटीकूच कित्याक? MLAक प्रत्येक मिटिंगेची नोटीस वयता, इन्विटेशन वयता विथ एजेंडा. 2 वर्सां जालीं MLA खंयचेच मिटींग येवंक ना. हेजे वयल्यान लोकांक कळून येवंक जाय की ताका म्युनिसिपालिटी कितलो इंट्रस्ट आसा. नगराध्यक्षाक BJP आमदाराच्या गटान जाप दिली. जर तुका समजा कॉर्पोरेशन मेळना आमदाराचें जाल्यार आतां पर्यंत जी तुवें कामां करून घेतली, तुवें आपल्याक एक PA घेतलो, तुवें आपल्याक एक पिवन घेतलो, तुवें तुजे कॅबीन AC करून घेतलें, ही सगळीं कामां जर आमदाराचें कॉर्पोरेशन जर तुका ना जाल्यार ही सगळीं कामां अडकल्यात. सो दोतोर हांगासर सपोर्ट करिना. ह्या गोष्टीक आमी रेडी ना. हांव परत एकदां दरवेशाक आव्हान करता की ज्या ज्या जाग्यार तुका हेल्प जाय सांग आमकां, खंय खंय तुका हेल्प जाय तो. तूं फक्त सेवक घे आनी चल पणजे ऑफिसांनी, आमीय बी येता. म्हणून इल्ले दिसा फक्त लायमलायटान रावपा खातीर ह्या माध्यमांचो उपयोग करूं नाका. प्रुडंटा खातीर उदय परब. ब्राझीलांतले क्लब एथलेटिको पॅरानान्साक खेळून गोंयचे रोमियो फर्नांडिसान इतिहास घडयलो. ब्राझीलांतले क्लबाक खेळपी रोमियो भारतांतलो पयलोच प्लेयर. 22 वर्सांचो रोमियो ISLांत शायन जालो आनी ताका ब्राझीलांतल्या क्लबाक खेळपाक संद मेळ्ळी. रोमियोची देख घेवन आतां बाकीचे प्लेयरय फुडें उर्बा घेवन खेळटले हातूंत दुबाव ना. इतल्यान खबरांची हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.